देवाचें. गेल्या सुमारान लास्ट विकान फ्रायडे हांव आनी म्हजो फ्रेंड आमी कलंगूट सायड गेल्ले एक वर्कशॉप विजीट करपाक आनी ते वाटेन वयता गेलीं आमी बरे भशेन पावलीं आनी तेच्या 2 दीस पयलीं म्हज्या स्कुटरीचे ब्रेक लूज आसा अशें म्हाका फील जातालें. पूण हांवें म्हणलें 2-4 दिसांनी हांव सर्विसींग करतलें आनी तें टायट करतलें म्हणून हांवें तें लायटली घेतलें. आमी गेलीं आनी थंय वयता ते वाटेन खूब चडाव आसलो चडटी आनी तो चडाव काडून आमी गेलीं बरे भशेन हांवूच चलयतालें स्कुटर आनी आमचें काम जालें. डॉक्युमेंट्स कितें दिवपाचें तें दिलें आमी रिटर्न येतालीं. रिटर्न येतना ती जो चडाव आसलो तो मागीर देंवती जाली आनी देंवतेक येता येता बरी 2-4 मिनटांची देंवती. हांव ब्रेक लायता सायडीन गाडयो येता कट मारीत येयलें. हांव ब्रेक मारतालें म्हणजे आतां कंट्रोल करपाक कंट्रोल जायना जाली. ब्रेक लागना जाले दोनूय. हांवें आसा तितली स्ट्रेंथ म्हजी हें केली. दोनूय ब्रेक सामके प्रेस केले. म्हज्या हात पासून सामकें दुखले पूण कशी स्कुटर थांबना जाली. वयता वयता सारकी आनी देंवती काबार जावन मेन रोड आसलो आनी म्हाका दिश्टी पडटालें मेन रोडार बसी हेवटेनच्यान पासर जाली एक बस हेवटेनच्यान एक हेवी व्हेकल येता वयता आनी हांव सामकें भियालें नर्वस जालें. कितें करूं आनी खंयच्यान आतां ती स्कुटर सांबाळूं ती म्हाका कशीच कळना जाली. कशीच कंट्रोल जायना जाली. जाय ती ट्राय केलें थांबोवपाक तर वचत रावली नीट आनी लास्टाक हांवें व्हडल्यान जिजस क्रायस्टाक उलो मारलो आनी जिजस क्रायस्ट प्लीज हेल्प मी म्हणलें. आय डोंट नो वॉट टू डू एट दीस मोमेंट आनी खंयच्यान स्कुटर काडूं ती म्हाका कळना जाली. लेफ्टाक घेवन रायटाक घेवन नीट वचून आनी सपोज मेन रोडाक त्यो बसी येयल्यो जाल्यार आमी ते नाच जावपाची आनी जिजस क्रायस्ट येयलो म्हाका सेव करपाक आनी स्लोली हांवें सायडीक गेल्ली मेन रोडाक आमी पावलीं आनी थँक गॉड त्या वक्तार एकूय हेवी व्हेकल येयलें ना आनी सायडीक स्लो घेतलें आनी पांय ते वयले आनी हांवें स्टॉप केली तशीच गाडी आनी मागीर मातशी 10 मिनटांची वाटी फुडें वचून सोमतोच ब्रेक टायट करून घेतलो. थँक यू लॉर्ड फॉर सेवींग मी फ्रॉम दीस. तशेंच गेल्या म्हयन्यान ऑक्टोबर म्हयन्यान नोव्हेंबर न्हू ऑक्टोबर म्हयन्यान तशेंच हांव घरा कडेन आमकां फाटसून फुडल्यान उदीक काडचें पडटा आनी हांव दोनूय बकेटां म्हज्या हातीन घेवन येतालें आनी हांव उदीक भरतालें आनी वयर तेंचो रूफ टायल आसलो तो नळो व्हडलो. हांव एक स्टेप उरलोलो घेवपाक हांव तें वयपाचें तेन्ना नळो सारको म्हज्या पांयां कडेन पडलो. तेन्नाय देवान म्हाका साल्वार केलें. तेन्ना हांव कांयच न्हू तो नळो पडपाचो म्हणून डार्क आसलो 7:30 सुमार जाल्लें आनी म्हाका हांव न्हू एका स्टेपाक एका सेकंडाक लागून म्हाका देवान तेन्नाय वाचयलें. थँक यू लॉर्ड फॉर एवरीथींग. लॉर्ड इज वीथ मी. Thank you for all church members for praying for me and my son. Thank you. Amen.